फुडें आमी उबी रावया आनी याज्ञिकाक येवकार दिवंक गायन करुया. 826, पेज नंबर 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, दोया देवाक वगणुया, आनंदाचो ताका जोया, कारण तूं खडो दोनिया, जिवितांत तूं सोडू दोनिया, भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, कारण तूं खडो दोनिया, जिवितांत तूं सोडू दोनिया, भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळिस्तानो, ह्या दिसांनी आमी व्हडा दोबाज्यान सांत आंतोणीची त्रेसेना करता. ताचे पुर्वेक तयार जाता. अशें आसतना ह्या दिसांनी, ह्या त्रेसेनाच्या दिसांनी आमी खेरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानाचेर एके भाशेन नियाळ करता. अशें आसतना आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां खेरीत भाशेन उलो करता. मिसा बलिदानाचो अर्थ वेगवेगळ्यांनी नांवांनी आमकां दिसून येता. तर ही नांवां आमी जाणा जावन एके भाशेन मिसाचे बेटेन भोक्तीन आनी खतखत्यान भावार्थान वांटो घेवंक बाबाचीच कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आनी ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सोरपोतविधान देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पूर्ण अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत विधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. Krishna काकलूत कोर, Krishna काकलूत कोर, Krishna काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्योन तांतुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसोनदार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्याचो तीर आसरो करून दिलोय.
ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तो करो दिवं तुजी सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सोर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या जाराफेत शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थारायलोले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटोच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळोव एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणेन जाप दिलो, सोर्वेस्परा, जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणान मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जळोव एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतले. एलिजान म्हणलें, भिवू नाका, तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे प्रितुमेर सोर्वेस्पोरान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणेन केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उदेसी सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता ते वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकळूत कर, म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमची काळजां दारून उरतलीं? केन्ना पर्यान पळक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटका फाटल्यान धांवतल्यात? जबाब, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पोर विजमितां करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकता. ताची भिरांत दवरात, पातोक करी नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा.
जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गंवाचे कडे आनी सोऱ्याचे कळशे इरांगेर भरलोले आसात, पूण तांचे वन व्हड संतोश भरलाय तुवें म्हज्या काळजांत. जबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora Kasuizo. Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora Suizo. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळी वाखाणूंक पावूं. Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora Kasuizo. Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora Suizo. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? ते भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मोस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसता सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पळजळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका. मोगाळिस्तानो, आयच्या त्रेजेनाचो विशय मिसा बलिदानाचो अर्थ वेगवेगळीं नांवां दाखोवन करता. म्हणजे मिसा बलिदान जे आमी समोरमता ताका जायतीं नांवां आसात. तें एकूच उतरांनी हो इतलो ग्रेस्त समोरम तो एकूच उतरांनी घडये आमकां आटापूंक जायतें अवघड जाता. ते पासत जायतीं नांवां ह्या मिसाक आमी म्हणूय आमच्या आसात आमी म्हणूं येता. जायते फावटी आमी मिसूच म्हणटा, पूण जायतीं नांवां ह्या समारंभाक आमकां आसात. घडया उंड्याची मोडणी, सोम्याचें जेवण हे भाशेन जायतीं आसात. ताचो उल्लेख हांव बरे थोडक्यान उपरांत करतलो. तेच परी इंग्लीश भाशेन पसून आमी मास म्हणटा, घडये थोडी युकॅरिस्ट म्हणटा आनी जायतीं हे भाशेन नांवां आसा. जेन्ना ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना एक घडणीचो म्हाका उगडास येता. एक खंय नवीच काजारी आसली गोबायल, आनी नवीच मोगान ती काजार जावन पयल्या दिसा खंय मिसाक गेल्ली. बरें शिकोवप आसली, दोगूय खंय शिकयतालीं, टिचर आसल्यो. आनी मीस जाल्या उपरांत खंय बायलेन म्हणलें, खंय चल आमी पादविगाराक मेवया आमच्या. आनी गो म्हणोंक लागलो, खंय हांव येना, तूं मेळटा जाल्यार मेव ताका, हांव बायलानूच रावता. आनी खंय ही बायल खंय मेळूंक गेली. पादविगाराशी थोडोसो वेळ उलयल्या उपरांत ती खंय परतून आयली.
आनी जेन्ना ती परतून आयली तेन्ना हूंय गोवाचें रूपूच बदललें. हे भाशेन रागिस्त कसो जाल्लो. ताका पळोवंक पसून सोदिनासलो. गाडयेन बसली हूंय ती उलयता बायल आनी घोव कांयच उलयना जालो. रागान ताका पळोवंक लागलो. कितें जालें गाय? हे भाशेन हे चेडूं ही बायल ताच्या मनांत दुबाव जालो. आनी भाशेन कांयच सांगना घरा पावली हूंय आनी त्या उपरांत फोर्सान हूंय हे बायलेन विचारलें तुका कितें जालें? हांव फादराशी गेल्लें भायर सोदतात तूं वेगळोच जालो. तुजें रूपूच बदललें. तूं रागार कसो? कितें जालें तुजें? आनी तेन्ना हूंय हो घोव म्हणूंक लागलो तुवें म्हाका कित्याक सांगूंक ना? केन्नाच तुवें म्हाका सांगूंक ना तूं आनी कोणाचें मोग करता. हांव तुजे लायन काजारूच जावचो नासलो. आनी तेन्ना हूंय बायल म्हणूंक लागली तूं आनी कितें उलयता? हांव तुजो मोग करता ते पासून तुजे लागीं काजार जाला जाल्यार हें आनी तूं कितें सांगता दुसऱ्याचो मोग करता? आनी तेन्ना हूंय तूं दुसऱ्याचो मोग करिना जाल्यार घोव म्हणूंक लागलो तूं दुसऱ्याचो मोग करूं ना जाल्यार तूं फादरा लागीं हे भाशेन कित्याक उलयतालें? युकरिस्ट इज माय एवरीथींग. आय कॅनॉट लीव विदावट युकरिस्ट. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दादल्याकूय खबर आसूंक ना युकरिस्ट म्हणल्यार मीस म्हणून. हें एक दुसरें नांव मिसाक. आनी त्या वेळार हूंय बायलेन बरे भाशेन ताका सांगलें बाबा तशें न्हय तें युकरिस्ट म्हणल्यार मिसा बगोर म्हज्यान रावंक जायना. मिसाचो हांव जाय तो मोग करता हें हांव सांगतालीं पाद्रीक. तुका कितें दिसलें हांव युकरिस्ट म्हणटा त्या मनशाच्या मोगान आसली? आनी तेन्ना हूंय ताच्या घोवाक समजणी मेवली. मोगाळ दिसता न्हू जायते फावटी हेंवूय आमच्याय जिवितांत जाता. जायते फावटी तो कितलो जाणार आसलो, शिक्षक आसलो, पूण युकरिस्ट म्हणल्यार ताका खबर नासली. हेंच कितें आमच्याय जिवितांत घडटा. आमच्याय भावार्था सवय घडटा. जायते फावटी मीस म्हणल्यार आमी जाणां घोड्या दुसरीं नांवां जेन्ना आमी वापरता घोड्या ती समजूंक आमकां अवघड लागता. कित्याक एक फावट आमच्या धर्माची आमची दोतोन आमकां सारकी खबर आसना. आयज बोतडक्यान मिसाक जी नांवां आसात दुसरीं नांवां आसात तांची आमी समजून घेवया. जायतीं नांवां आसात तातूंतलीं थोडीं तुमचे मुखार दवरता. पयली सुवातेर मिसाक आनी एक नांव म्हणटात तें सोमयाचें जेवण. सोमयाचें जेवण म्हूण आमी वळखता. आतां सोमयाचें जेवण कित्याक काय? पयल्या वाचपाचेर बोतडक्यान नियाळ करुया. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां देव इलिच्या प्रवाद्याक जेन्ना वाळ सुकलो बूक पडली तेन्ना ताका धाडटा. आनी थंय एक गरीब अस्तुरी जी आपल्याच पोटा पासत जियेताली. गोडे थोडें कितें आसलें पीठ आनी तेल आसलें तातूंत घेवन आपलो दिसपटो आपलें जेवण करूंक तयार जाताली. तेन्नाच इलिजा येता आनी तिका सांगता म्हाकाय उंडो दी, म्हाकाय जेवण दी. एके भाशेन आमकां घोड्या ही घडणी उगडास करता जेवण नासतना मनशान रावंक जाय. तेंच कितें आमी पळयता. जर तर आमी उपाशी रावलीं जाल्यार मरतलीं. तीच भाशेन जे भाशेन आमकां कुडीक जेवण जाय तीच पुरी आमच्या आत्म्याक जेवण जाय. आनी हें सोमयाचें जेवण आमकां दर मिसाची बेटीन फावो जाता. तेंच जेजू आमकां फावो करता. दर एके मिसाचे बेटीन जेजू आपलीच कूड आनी रगत आमकां दिता आनी एके भाशेन आमकां आमची आत्मीक वाटेन जिवंक बळ दिता. त्या पासत पयली सुवातेर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सोमयाचें जेवणूय हें एक नांव तिका आसा. दुसरी सुवातेर ताका उंड्याची मोडणी म्हणटा. ब्रेकींग ऑफ द ब्रेड. मिसाच्या बलिदानाक उंड्याची मोडणी म्हूण वळखता. कित्याक जेजून शिसा सांगता जेवण करतना हो उंडो मोडलो आनी मिलाग्र पसून केली उंडो मोडून सगल्यांक ताणें दिलें. आनी हीच पद्दत आमी उपरांत जेजू उपरांत जी शीस सांबाळटात तें आमी पळयता. तेच परी जेजू जेन्ना जिवंत जालो तेन्ना एमावसाचे वाटेर दोग शीस आसले तांकांय घेवन उंड्याची मोडणी केली ती आमी पळयता. आनी उपरांत पवित्र सभा पयलीं आपोसलां आसलीं त्या पासून उंड्याचे मोडणेंत वांटो घेतालीं आनी हे भाशेन सोमयाचें मीस समोरमतालीं.
म्हणूं येता आमी. त्या पासून दुसरें नांव आमी म्हणूं येता उंडयाची मोडणी मिसाच्या बलिदानाक. तिसरे सुवातेर दिनवासनेची सभा, युकरिस्टीक एसेंब्ली, दिनवासनेची सभा हें एक नांव मिसाच्या बलिदानाक आसा. आतां दिनवासनेची सभा कित्याक म्हणल्या काय, सभा कित्याक सगलीं एकठांय येवन आमी हें मीस समरता, एकलो येना. मास इज अ कम्युनिटी सेलिब्रेशन, नॉट अ प्रायवेट सेलिब्रेशन. त्या पासत मिसांत वांटो घेतना सगलीं आमी बरोबर ज्यो वस्तू आसा ते बरोबर करता, बरोबर बसता, बरोबर उठता, बरोबर दिमी घालता, सगलें बरोबर करता, बरोबर जबाब दिता, सगलीं बरोबर करता. त्या पासत इट इज नोन एज एसेंब्ली, दिनवासनेची एके भाशेन सभा, कम्युनिटी कशी आमी एकठांय येवन हें मीस समरमता. चवथे सुवातेर उगडासाचें बलिदान. त्या पासत जेन्ना जेजून हो संस्कार घडलो तो कितें म्हणटा, हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी हेच जेजूची आज्ञा पाळून दर दिसाक हो जेजूच्या जेवणाचो उगडास करून आमी मीस हें समरमता. तर आनी एक नांव उगडासाचें बलिदान. पांचवे सुवातेर पांचवें नांव आमी म्हणूं येता पवित्र बलिदान, होली सॅक्रिफायस. आदल्या घरांत जायत्या मेंढरांक मारताले एके भाशेन याज्ञिकाची वो लोकांची पातकां एके भाशेन मेंढऱ्याचेर घालून ती सगलीं तांची बोगसोतालीं. आदल्या घरांत जायतीं मेंढरां बोकडां मारताले कित्याक तांचे सवें मनशाची पातकां तांचेर घालून एके भाशेन सगलीं मनशाची पातकां बोगसोंक. पूण जेजू ह्या मिसाच्या बलिदाना भशेन बलिदाना वरवीं आपुणूच एक मेंढरो जाता आनी सगलीं आमची पातकां घेवन आमचे पासत मरता. आनी हें कितें आमी दर एके मिसाचे भेटेन समरमता. मागीर सवे सुवातेर हाजीरपणाचो साक्रामेंट. इट्स अ सॅक्रमेंट ऑफ प्रेझन्स, म्हणजे देव थंय हाजीर आसता. आनी किरीत भाशेन दोन वस्तू उदेशी ताच्या उतरा उदेशी जे आमी देवाचें उतर आयकता तातूंतल्यान देव आमचे मदें मिसाचे बलिदानांत हाजीर आसता. आनी दुसरे सुवातेर उंड्या आनी सोऱ्या उदेशी जो आमचे सवे आमचे भितर येता कुमन्यावा उदेशी. तर मीस जावन आसा हाजीरपणाचो साक्रामेंट, आसण्याचो साक्रामेंट. कोणाचें आसणे? देवाचें आसणे. जावं तें उंड्या सोऱ्या वरवीं, जावं ताच्या उतरा वरवीं, जावं याज्ञिका वरवीं जेजू आपुणूच मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता. त्या पासत ताका हाजीरपणाचो साक्रामेंट म्हणटा. सातवे सुवातेर पवित्र गूट, सेक्रेड मिस्ट्री. म्हाका दिसता न्हू जायते पावटी कितें जाता, गुड्या आमच्या साद्या दोळ्यांनी पळयल्यार तो उंडो आमकां जेजू कसो दिसना. तो पवित्र एके भाशेन गूट मिस्ट्री कशी तो आमकां थंय जाता. म्हाका दिसता न्हू जेन्ना पाद्री तो कॉन्साग्रात करता तेन्ना आमकां गुडे दिसना तातूंत जेजू. आमी म्हणटा कशे भाशेन आमी पळोवं येता काय, एक बूक आमी जाणा ताची खाबर आमकां दिसता पूण तातूंत धांपलो म्हणटूच ताच्यो पेज्यो आमकां दिसती पडनात. तेंच कितें दर एका मिसांत जाता. गुड्या तो धवो उंडो आमकां दिसता पूण तातूंत भितर लिपलेलो आमकां जेजू आसा तो दिसती पडना. पूण जेजू ना असो ना, पूण जेजू तातूंत आसा. आनी होच कितें भावार्थाचे नोदरेन दर मिसाचे पेटेन आमी पळयता. जोड बेस्त्या दोळ्यांनी साद्या दोळ्यांनी आमकां दिसना पूण भावार्थान पळोवंक आमकां आपयता. त्या पासत मिसाचे बेटेक एक पवित्र गूट आमी म्हणटा. गुड्या साद्या दोळ्यांनी न्हय पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी थंय आमकां जेजू हाजीर जाता. त्या पासत पवित्र गूट. आनी निमणे सुवातेर मीस म्हणजे हें उतर येता मिस्यो, मिसा हें लातीन उतरांतल्यान म्हणजे धाडलोले सेंट, आमकां परगटूंक धाडलोले. तातूंतल्यान
हें उतर मीस आमकां मेवता आनी दर मिसाचे भेटेन आमकां धाडटा वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कितें करूंक धाडटा? मीस तुमच्या जिवितांत जिवंक धाडटा. हें कितें आमकां मीस म्हणटा तें उतर उगडास करता. आनी हेंच कितें आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कितें करूंक आपयता आमकां जेजू मीठ जावंक आपयता आनी उसवाड जावंक आपयता. मीठ आनी उसवाड जावप म्हणल्यार कितें? मीठ कितें करता? पयली सुवातेर जेवणाक रूच हाडटा. तेच भाशेन दर मिसाक जेजू कोणभोवन होच जेजूक दुसऱ्यांक वांटून दुसऱ्यांच्या जिवितांत रूच हाडूंक आमकां आपयता. आनी दुसरो एक गूण म्हणल्यार मिठाचो, मीठ प्रिजर्व करता, वस्तू सांबाळून दवरता. अदीक करून आतां पावस सुरू जाता आसतना मिठाक मारून वस्तू दवरता जावं आमचे हारे आनी हेर वस्तू कित्याक आमी जाणाव ती सांबाळटा, मीठ सांबाळटा. तीच बरी मीठ एक आयज आमकां जेजू आमचो भावार्थ सांबाळूंक आपयता आनी आमी भावार्थ कशे भाशेन सांबाळटा जावं मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवन वा आमच्या जिवितांतल्यान एक बरें जिवीत जिवन. तेच परी दुसरी वस्त जी आमकां सांगल्या उजवाड जावंक आपयता जावं आमचे काळोखांत. उजवाड कितें करता? काळोख नपयत करता. जंय उजवाड आसा थंय काळोख ना. तेच परी उजवाड जावप म्हणजे आमचे काळोखी जिवितांतल्यो करण्यो पयस करूं. तर अशें आसतना आयज आमच्या जिविताक कसलो संदेश आमी घेतले? हे भाशेन जायतीं नांवां आसात. मोगाळ दिसता न्हय मीस, पूण हीं जायतीं नांवां आसात. पयली सुवातेर तांचो उपयोग करुया. जावं आमची केन्ना आमकां लिटर्जी वो सेवा धर्म बरोवंक लायतात तेन्ना हीं वेगवेगळीं नांवां तांचो आमी उपयोग करुया. कित्याक मीस म्हणल्यार तातूंत घडये सगलें जें कितें मिसांत मेवता तें आटापूंक जायना. वी कॅनॉट कॅप्चर ऑल द थिंग्स इन दॅट सॅक्रमेंट. घडये एकूच सुत्रांतल्यान आमी सगलें आटापूंक जायना. त्या पासून वेगवेगळीं नांवां आसात तांचो उपयोग आमी करुया. आनी दुसरे सुवातेर बरे भाशेन मिसाचो साक्रामेंत सांगला ते भाशेन कितल्योच वस्तू आमकां थंय मेवतात. जावं तातूंत उंड्याची मोडणी तें जेवण, जावं सोबा कशी बलिदान, तें आमकां जेजूचें हाजीरपण, तो गूट आमकां ह्यो जायत्यो वस्तू आमकां मेवतात. तर इतल्यो वस्तू गिरेस्का आमकां मिसांत मेवता जाल्यार तातूंत भोगतीन वांटो घेवंक एकदम गरजेचें. त्या पासून मिसाक वेळार येवप, भोगतीन वांटो घेवप, सांगातान वांटो घेवप एकदम गरजेचें. आनी निमाणी सुवातेर मीस आमच्या जिवितांत जिवंक. न्हूच मीस हांगा जे भाशेन मिसूच म्हणल्यार वचून दुसऱ्या सोबे मीस जावंक आमकां आपयता तें आमचें जिवीत. न्हय हांगाच मीस काबार, पूण भायल्यान आमच्या जिवितांत दिसूंक बापाची कृपा सांत अंतोणीचे विणवणेन आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. सगलीं उबी रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचना वरवीं वेळा वेळार मिसा बलिदानाच्या संस्कारा विशीं पोरचेक आकाणी दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट पयसावंक आनी मनशाल नोदरेन सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमी सोमेस्तांनी मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना शिटाबेन देवाचें उतर आयकूंक, समजूंक आनी ते जिवितान वेवरांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका.
आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतल्या आमाम सोमेस्तांक तशेंच आयचें इतेसांव भेटयल्या देनिसियो आनी आना रॉड्रिगीस हांकां भाग्यवंत आतोनीचे विणवणी सुभाम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान पापा हे मागणे करता हांव तुका. बापा ह्यो गरजो तुज्या मुखार मांडल्यात ती तूं मानून घे. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोनीच्या वेळार आमी गायन घेवया C32 पेज 42. Sorvispora deva स्वीकार को हे देणे या सोऱ्या ओंड्याचे ही भेट तुका मानता तोशी को हे बेटे कालता सुख दुख आमचे यादी पवित्र मुक्तलो बोधलो जाय या सोऱ्या ओंड्याचो आमची देणे करून पावतलो ख्रिस्ताचे कुडरोगोत ग्रास आमचो. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव कोण वाड्या बापा पोरण्या मनशाचो नाश करून भाग्यून तांतुनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपसून तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताच्या ह्या दिसांनी ताची त्रेसना आमी करतना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटूंक ही मागणी तुजे मुखार आमी उबारता. जेजूच्या जिवान आमकां भरून आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां पारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत वेदरांनी सासनाच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दरेका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वाची मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit doparaco, sorvespor tu. Sorgani sosar bolja, tuža vojbova. Usorgi tu kazoj,
उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय सोयस्पराची नवीन येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन गोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलीं पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरडाचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो घोट परगोटुया Gesù amio kata ani ekatsit lempieta itlet pati tu hoy baban Jesu ami tuझे moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयांत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे येदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुजे भाग्योन दौरमृतां आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद विदार बाबा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाप्पा सुरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरासाय आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसात. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत येवंक वेताना आमी गायन घेवया. D40, page 69. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church. If people of other faiths are present here, please do not enter the queue with your open hands to receive the body of Christ. हांगासर आहात तांकां कोमुन्याव निमाणो घरादीम फुडल्यान आहात तांकां. हेरांक आमी ओयर कोरार एकलो मनीस येतलो, भायल्यान भायर सारको आनीक आसतलो. मोदे आमची सदांची भाशेन मांडावळ आमी सांबाळटलो. Sorgi undo Jesu dilo amka oslo favor naslo amso Jesu jevon zalo amche admi bukek Paulo Leye Jesu Vegituye Otmotuka Giwurauta Yeye Jesu Vegituye
देवान माना दिलो गुडी कोटाय तो दितालो स्वर्गी उंडो जेसून दिलो ओत्र्या कोटाय तो दितलो ये जेसू वेगी तुये ओगो तुका दिवंग रावता ये जेसू वेगी तुये ओगो तुका दिवंग रावता Povitosti Hajir Zata Osti Rupan Jesu Rauta Jonah Rupan Kalsan Rika Munsha Godai Diung Sota Ye Jesu Vigi Tuye Moduka Evung Rauta Ye Jesu Vigi Tuye Moduka Evung Rauta प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा सुम्याची कुडीन आनी रोगतान आमकां तुवें दादोशी केलाय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुज्या भक्ता वरवीं ह्या संवसाराच्या काळोखांतले सुर्गीचे वाटेन नीट चलूंक वचूंक तुज्या स्वताचो उसवाड आमकां दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सरपद विदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडपकार आमचे इगोजेचें ऑफिस आतां उक्तें आसा कोणाकूय मिसां वो डोनेशन दिवंक सोदतात तांणी दिवं येता गेल्या मंगळाराक गोरमदान जालां 40 आनी 5,570 रुपया तुमच्या उदारपणाचे देवान भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन आपलो आशिर्वाद घालचो भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां नोमान तुका भाग्यवंत आंतून
निर्मळकायेच्या लिली फुलार नोमान तुका जाणवायच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्मदुता खूर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ बोर म्हजें मौन जाणवायन पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें गोती बरीत काळीस तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां बागीवन तातूंत दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्यो उस्कियां आनी कोंती म्हज्यो विरांती आनी आकांत पडे तुजे विंगेंत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार ह्या वेळार तुका जाय तें माग उत्सुऱ्यांच्या बागेवन तातूंत तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक कालदिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जे सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं तांबून आसतना विनोदी कोर आमेन. आमेन. दुनियाच्या या दुर्विरा भोगतीपणा संसार बोर्दीस लोक ताका करतात नोमान आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोसा सगल्या व्हडतो बागी वचून मी भोरयाद आसलोलो चूक नासलेले चिन्मान चुकेची येलो ताचे कुडीन फुको वेराक दिवपाचो श्रेष्ठात्मोताचो ताच्या उचमुन्याचा बारपाट करचेच्यो कुडी बोली केत वेदातूय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सोती कालासलेल्यो नव्यान दोळ जाल्यो ही सभा हांगासून करता गायोना ताच्या मनाक सैताचें ताणें सोडला ताच्या पागी मागण्यान मेळूंक आमकां तीर थांबोवन आसतना साला मोती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलोलो ओर्सोलाना हो संसार चलयता तो बागीवन दांदून आमचे पासोद विनोदी कोर आमकां फावो जावच्या जेजू क्रिस्तान वासायला ते प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन दांतुनी कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आगंदाक आसलेल्याचो तीर आसलो करून दिलोय
ताचो पाडलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Soda